लोक आयुक्त एक्टाक गोवा लोक आयुक्त एक्ट 2011 2011 हाका नो अमेंडमेंट्स अप्रूव केल्ले आहा आनी जे हे सेशनान हाडपाचे आसा. हे अमेंडमेंट जर अप्रूव सरकार करूंक सोदता म्हळ्यार सरकार लोक आयुक्ताक एक टूथलेस टायगर करपाक सोदता. हें सारकें सिद्ध जाता. आतां एक बॅकग्रावंड असो आसा की आमचो पक्ष लेबर गेट म्हणटा ते स्कॅम एक्सपोज करपाक पयलो आशिल्लो. ताजे बरोबर डस्टबीन गेट म्हणून जाली जंय दृश्टीन डस्टबिनांचे हेच पयशेच खाले. मायनिंग लीज रिन्युअल हाजेर एक डायरेक्ट ऑर्डर दिली. एक रुलिंग पार्टीच्या आमदाराचे डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स लोकायुक्तान एक्सपोज केले. आनी वतना वतना अशें म्हणून म्हणलें की एक मंत्री जो आहा इज नॉट फिट टू बी अ मंत्री, इज नॉट फिट टू बी अ मिनिस्टर. अशे 21 डॅमनिंग रिपोर्ट्स जस्टीस मिश्रा गेले 4.5 वर्सां ह्या सरकाराचे सिनियर पोजिशन घेवन आसा त्या लोकांचे विरुद्ध दिल्ले आसा. आतां एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकारा कडल्यान ह्या रिपोर्टांचेर अजून मेरेन अवेटेड म्हळ्यार कांयच सरकारान ताचेर एक्शन घेवंक ना. हें सगळें जातकर जेन्ना आमी लेबर गेटान गेल्ले आमी त्रास घेतिल्लो इन्व्हेस्टिगेट आनी एक्सपोज करपाक करप्शन. पूण अशें दिसून आयलें की सगळें करून तुमी मिडियान वचून फोर्थ इस्टेटान इतले ताका पब्लिसिटी दिवन लास्टाक खंयचे कडेन कांय ना, कांय जायना, अर्थ कांय ना ताजो. सो आमी एक 13 जानेवारी 2021 म्हळ्यार 7 दीस पयलीं आमी एक प्रायवेट मेंबर बील मूव केलें गोवा फॉर्मुलाच्या आमदारांनी. हें गोवा लोकायुक्त एक्ट 2021 अमेंडमेंट बील म्हणून आमी मूव केल्लें आहा. एक्झॅक्टली एक आठवड्यान सरकार एंटीपोडल सारकें अमेंडमेंट्स मूव करता. आमी अमेंडमेंट कितें मूव केलां की ह्या लोकायुक्त एक्टाक स्ट्रॉंग करचो. म्हळ्यार लोकायुक्त जे ऑर्डर्स दिता ताजो बायंडींग इफेक्ट जस्ट लायक अ ज्युडिशियल ऑर्डर दिवचो हें आमचो हेतू आशिल्लो. दुसरें की लोकायुक्ताचे ऑर्डर जर सरकार नाजाल्यार ऑथॉरिटीज मानून घेनात जाल्यार लोकायुक्ताक कंटेम्प्ट तांचेर कंटेम्प्ट प्रोसिडींग स्टार्ट करून सरकाराचेर मेळची. हें एक आमचो हेतू आशिल्लो. सो सारांश असो आसा की बाय गिविंग पावर टू द लोकायुक्त वी वर एक्चुअली गिविंग पावर टू द पीपल. कित्याक लोकायुक्त इज सपोज टू बी द ऑम्बुड्समॅन अगेन्स्ट करप्शन. आनीक सगळ्या पक्षांनी आज मेरेन ऑपोजिशनान आसतना सदां म्हणिल्लें आसा की लोकायुक्त एक्ट म्हणटा तो गोंयचो ताका ताजे विंग्स क्लॅम्प डावन केल्ले आहा, ताजे विंग्स कट केल्ली आहा. आनी नॉन बायंडींग ऑर्डर्स ज्यो आसल्यो तातूंत ताचो अर्थूच उरना. इवन द लोकायुक्त हॅज बीन ऑन रिकॉर्ड टू से दॅट ऑन 6th of October 2020 after he debuted from office he has said that if this is the way the Lokayukt is going to function, it is better to abolish the Lokayukt institution in Goa. हे जस्टिस मिश्रान म्हणिल्लें. म्हाका दिसता आज जे प्रमोद सावंतान केला it is nothing other than actually abolishing it. It is actually the semi-final. मतलब लास्ट उरता ते abolish करून उडोवचे म्हणून. आनी हे जर अमेंडमेंट्स आयले जाल्यार हांव हावजाक सांगपाचो आहा की हे आनी अमेंडमेंट करून तुमी दवरतात कित्याक काय म्हणलें. मायट एज वेल abolish it fully. सो अशें हें टूथलेस टायगर सरकारान सगळे लोकायुक्ताचे पावर काढून सरकाराकडे दवरलेले आहा. लोकायुक्ताक दर सरकाराच्या विरुद्ध एक तो पॅरा 10 म्हणून घाला स्टॅट्युटरी मॅटर्सान लोकायुक्तान सरकाराच्या विरुद्ध जजमेंट चॅलेंज करूंक जायना. ताजे जे कितें रिपोर्ट्स आहा ते नॉट मॅन्डेटरी, जस्ट रिकमेंडेटरी. हें जें सगळें स्वरूप दिल्लें आहा हातूंत क्लियर कट अशें दिसता की सरकार
हातून हे लोक आयुक्ताचो कंप्लीट टुथलेस करूंक सोदता आनी आमी जे हे बिल मूव केलें हे बिलाचे रिएक्शन म्हणून सरकारान एक स्टेप घेतिल्लो आहा आनी ताका इतलो मड मारला पावराचो की क्लियर कट करप्शन आमी एंडोर्स करतात हे दाखोवपाक ताका लज करून दिसना.